नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। 2002तल्या हिट अँड रन केशीत सलमान दोशी, सगळे आरोप सिद्ध। सलमानूच गाडी चलयतालो, ताचो ड्रायव्हर न्ही। कोर्टान केले स्पष्ट। सलमानाक 5 वर्साची कादय। वीडी धरणाचे काम महाराष्ट्र दवरतलो बंद। गोयच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत ट्रिब्युनला मुखार स्टेटमेंट। गोंयाक उदकाचो थेंबो दिवचो न्ही, आदल्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ली मान्यताय। महाराष्ट्राचो आर्ग्युमेंट। गोयचे सगळ्या वाठारांनी राती अकस्मात जोगला गडगड। उटंगराचो पावस, घरा रस्त्यार पडली झाडां, लाईट गायब, गाडयो रस्त्यार आडव्यो। खाणेपार ॲक्सिडेंटात एकलो गेलो, कालोर पडलो। वीज प्रकल्पाक छत्तीसगडान कोळशाच्यो खणी घेवपाचो गोयचो प्लान शेळेलो। पावणेर काडिल्ली 7 लिजांची पावणी वगडायली। गोंयकारांच्या नशिबात सध्या सेंट्रल ग्रिडांतलीच म्हारग लायट। आणि कॉलेजींनी 75% सक्तीची हजेरी कमी करून 60% करची। भुरग्यांच्यो आत्महत्या वाडल्यो। कॉलेजींनी सरकारान काउन्सिलिंग करचे सुरू। NSIची मागणी। आता खबरो विस्तारान। वर्ष 2002तल्या हिट अँड रन केशीत ॲक्टर सलमान खानाक मुंबईच्या कोर्टान दोशी थारायलो। खास्त अजून फरमायिल्ली ना। SUV सलमानूच चलयताचो, ताचो ड्रायव्हर न्ही म्हणून कोर्टान स्पष्ट केलें। सलमानान टायट जावन बांद्रा 5 जणांचेर गाडी चडयल्ली, तातूंत एकलो सोंपिल्लो। 4 जाण जखमी जाल्ले। 13 वर्सां उपरांत केशीचो निकाल लागलो। हत्येक जबाबदार सुवातींतल्यान फुजो काडप, निश्काळजीपणा, पुलिसांक सांगप ना असले आरोप सलमानाचेर आशिल्ले। सलमानाक 5 वर्साची कादय कोर्टान फरमायल्या। सलमान जामिनीवेल्या कोर्टान वचपाची तयारी करता। In my opinion, the truth has prevailed, and I am reminded of one incident in the English history that the King Charles was told that however high you may be, there is a law above you, and this is the most important thing. The law has to be the same for the common man, celebrity, or the most important person, or the VIPs. Today, in fact, the law has won and nobody else. And then subsequently, in my opinion, the police officers have done a magnificent job. This is a very challenging task, in fact a very uphill task in my opinion. And if you ask me, just see, 64 eyewitnesses were there, out of which about 27 were examined. Then the case went from High Court to Supreme Court, and Supreme Court to High Court, and then subsequently the Sessions Court. Then files were missing, those files were traced, the original files were brought. Then after 12 years, imagine a ghost of a driver appears on the scene and he testifies in the court. Then one Kadam, in fact he was the security guard, he turned hostile. In spite of all this, CA was in fact also was not a very good witness, I will say. And some of the injured people who were, in fact I tell you, who were victims of that accident, they were brought from UP and Karnataka. Imagine the Pancha was also traced from Karnataka. What a magnificent job this Shengar, Kane and our senior officers have done. Today, in my opinion, like Sanjay Khan, like Sanjay Dutt, this is a victory for the common man. वीडी धरणाचे काम बंद दवरून महाराष्ट्र तयार जाला। गोयच्या आदल्या एका मुख्यमंत्र्यान महाराष्ट्राक वीडीचे काम करपाक मान्यताय दिल्ली म्हणून महाराष्ट्र आर्ग्युमेंट घालता। वीडीचे काम 2007 सुरू जाल्ले, ताका काय आदल्या मुख्यमंत्र्यान NOC दिल्ली। ताका 2012 मेरेन गोय सरकारान हरकत घेतली ना। हाचो मुद्दो धरून महाराष्ट्रान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट घाला। वीडी धरणांतल्यान गोंयाक उदकाचो एक थेंबूय दिवचो न्ही म्हणून महाराष्ट्रान भूमिका घेतल्या। बुधवारा गोंयान ताचेर आर्ग्युमेंट घाले उपरांत ट्रिब्युनलाचो आदेश पडचे पयलींच महाराष्ट्रान काम बंद दवरपाची तयारी दाखयली। ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकर्णीन बुधवारा महाराष्ट्राच्या आर्ग्युमेंटाचेर आपले आर्ग्युमेंट घाले। विडीच्या कामाक 6 वर्सां कोणेच हरकत घेतली ना ह्या आर्ग्युमेंटाचेर महाराष्ट्र काम चालू दवरपाक शकना असो आर्ग्युमेंट एजीन घालो। आज सकाळी म्हजे रिजॉइंडर आर्ग्युमेंट सुरू जाले। रिजॉइंडरान
all that we were saying is we were pressing that not a single drop from Mandavi river, which is flowing into Goa from Maharashtra, should be reduced in any way. And we were pressing for complete stay of all works undertaken by Maharashtra. That is God's portion of the dam, because dam on either of the side has been constructed, only God's portion remained to be constructed. That dam was being constructed since 2007. So that was Maharashtra's main case, that since 2007 we are constructing, allow us to construct. Then I told them that it is not a normal injunction matter which can be decided by principles of delay, laches, etc. This is between two states where they cannot go to any civil judge in a region. There are only a tribunal can hear. And once tribunal was constituted, we have filed the application earlier. And therefore, today, after tribunal indicated their minds in very strong words to them, in the course of my rejoinder argument, Maharashtra immediately after taking inspection made a statement that they will not commence any work on the gorge portion. Other drinking water, etc., if they want, they are free to do that. There is no problem. Number two, they also irritated the earlier statement that they will not do any trans-basin diversion. Any component of work involving trans-basin diversion or which could enable them to do trans-basin diversion also they will not take up. Both the works and both injunctions are granted by tribunal in favor of Goa against state of Maharashtra. Now matter will be taken up for evidence, recasting of issues first. The matter will be heard somewhere in July now, because May, June is vacation. विरडीच्या केशीचेर मंगळारा महाराष्ट्र सरकारान म्हादय ट्रिब्युनला मुखार घाल्ले आर्ग्युमेंट ते अशे: गोंयाक उदकाचो एकूय थेंब मेळचो ना. गोंयच्या एका आदल्या मुख्यमंत्र्यान विरडी धरणाक दिल्ली एनओसी. महाराष्ट्रान विरडीचें काम वर्स 2006 सावन सुरू केल्लें. 2006 ते 2012 मेरेन गोंयान ताका एकदांय हरकत घेतली ना. 2012 पयलेच फावट गोंय सरकारान हरकत घेतल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मंगळारा राती अकस्मात जोगला आणि गडगड मारून पावसान सगळें गोंय हालयलें. कितलेशेच सुवातेनी रातच्यो गाडयो रस्त्यार आडव्यो जाल्यो. रस्त्यार चिकोल आणि अकस्मात उदक तुंबिल्ल्यान चरयो फोंडकुलांचो लोकांक अदमास लागलो ना. खांडेपारा एक्सिडेंटात एकलो गेलो. हरमल, काणकोण सारकेल्या वाठारांनी घरांचेर झाडां पडलीं. म्हापशां पणजे एक्सिडेंट जाल्यात. 36 डिग्री तापमानाक तेकिल्लो कालोर अकस्मात पावसान देविल्ल्यान गोंयकाराक मातशी थाकाय मेळ्ळी खरी. मंगळारा राती गोंयभर अचकीत पावस पडलो. पावसान गोंयभर बरेंच लुकसाण जालां. खांडेपारा एम्ब्युलन्स आनी कॅन्टरी मदीं एक्सिडेंटान एकलो गेलो. सोंपलो तो गांजे उसगांवचो पांडुरंग उर्फ संतोष नायक. कॅन्टरीचे ड्रायव्हर सलीम पाशाक पुलिसांनी अटक केल्या. पावस आनी वाऱ्याक लागून चोडणा रस्त्यार 2 मोठी झाडां पडून लायटीची वायरी तुटल्यो. ताका लागून चोडणा सद्याक लायट ना. बुधवारा सकाळी फायर ब्रिगेडीन रस्तो मेकळो केलो. दिवचल वाठारांनी मंगळारा राती सावन लायट ना. म्हापशाक बोडगिणीन एक मोटरसायकल चलोवपी गाडये सयत व्हाळान पडलो. बोडगिणींतले रस्ते पोंचे व्हाळाचें बांदकाम चलता थंय लायट नाशिल्ल्यान मोटरसायकल चलोवपी वयल्यान पडलो. पावसाचो मार पेडण्या पासून काणकोण मेरेन बसलो. जिंतावाडी गांवडोंगरे पांडुरंग गांवकाराच्या घराचेर मोठे झाड पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालें. घराचे पाखे आनी वण्टीचे मेळून सुमार लाखभर रुपयांचें लुकसाण जालां. रात्री वार आयलो आनी पावस आयलो आनी वाऱ्याची मोठी वाटोळ जाली आनी जवळ जवळ 10:30 ते 11 म्हणल्यार त्या दरम्यान आमी सगळीं न्हिदलीं. तेन्ना पयलीं बसलेले, मागीर न्हिदपाक गेले. आड पडलो हांव. तो पर्यंत आवाज येयलो, सामको मोठो आवाज येयलो. हांव बेगीन भायर धांवटा आयलो आनी मागीर पळयल्यार घर पुरा डॅमेज जालें. झाड पडलेलें. हय, पिपळाची मोठी झाड आसलें तें घराचें पडलें. घराची एक रूम फूल कंप्लीट गेलो आनी एक अर्द गेलो आसा आनी घराक क्रॅक आयला आनी नळे वाशे सगळी गेल्या कडेन आसा. आनी फुडल्यान हांवें पत्रे घातले थोडे, ते पत्रे बी बँड जाले, वांकडे जाले सगळे. जवळ जवळ 80-90 म्हण लॉस जातले. पावसाच्या वाऱ्याचो मार पेडण्या वाठाराकय बसलो. हरमला 2 घरांचेर माड पडून लुकसाण जालें. घराच्या पाख्याचें व्हडा प्रमाणात लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.